संगीत खेल भिक्षा घालशात बरोवपी आल्फ्रेडो फेर्नांडीस, निर्मिती आल्फी आर्ट प्रोडक्शन दिवार, दिग्दर्शपी झेवियर फेर्नांडीस. आता ऐकूया संगीत खेल भिक्षा घालशात. च्या पुराय जिवितान कसलें दुख येता, शाणो मनीस आपलें वदरून पयस करूंक बारी वावुरता. हुस्कोत मनाच्या मनशाक तें दुख पयस करूंक कठीण लागता. आख्या घराब्याचें सूख पिसडून तो कोवार कोत्ता. असल्योच गोंड्यो आमचे सोवे घोट्टा पळय त्यो आमकां दिसता. जायत्यो वस्तोऱ्यो चिंतिना मोजां मारून पापा जाता. आपलें लिपोवन तें दवरून थोडी हें भोशना कोत्ता. थोडी भुरग्यांक जल्मान हाडून मरोंक कचऱ्याच्या दोब्यान सोडटा. असल्योच गोंड्यो आमचे सोवे घोट्टा पळय त्यो आमकां दिसता. जायत्यो वस्तोऱ्यो चिंतिना मोजां मारून पापा जाता. आपलें लिपोवन तें दवरून थोडी हें भोशना कोत्ता. थोडी भुरग्यांक जल्मान हाडून मरोंक कचऱ्याच्या दोब्यान सोडटा. त्यो आमच्यो मादरी भयणी असल्या भुरग्यांचो सांबाळ कोत्ता. रस्त्यार सोडल्यांक कोण नासलेल्या आसिला नासरो ती दिता. बरो तांचो सांबाळ करून व्हड मनीस करूंक वावुरता. भुरगीं ती वाडोन व्हड जातो जिवीत आपलें चिंतून रोडटा. बायबलार आमच्या बरयला मोकोरात एकामेकाचो. पेल्याक तूं दुखोयशी जाल्यार जागो मेवचो ना सोर्गीचो. मनीस देवाचेर शीण कोत्ता कारण हांव जावंक कितें वसो. सोगोट सोडीत देव सांडचो ना नियाळ कोरात ह्या उतरांचो. बायबलार आमच्या बरोय
चेरशीण कोत्ता कारण हांव जावं कितें वचो सोगोटसाणीत देवसाणचो ना नियाळ कोरात ह्या उतरांचो Chico nice word paula cinta sansarje kung ako turuang lagon kiteng kurta kung pasun kota mun shato San Francisco into saib zalo wason naslom mun asheto Shivit aplende wak bedon Hero sorgar sansaracho Shivit ek dewa chendene Dewak respeti um shikat Kotin kortuba adarun Urgyang lotion gali nakat Kitlis burgi ay sajila May payap lokon vitsatat Jivitam cheyen niyalo Sonsaran bore paul marat Jivitik dewa chendere Dewak respeti um shikat Koti kortumba adarun Urgyang lochin gali nakat Idlit side burgi azilan May payap lokon vitsatat Chivitam cheyen niyalun Sonsaran bore paul marat Gotta to ram kadar korun Amche kotin biksha galshat आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जाव आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार काशियान उदक तापोत दवरूंक मात वेताली लायटूच गेली हांव भायर वचोन एक 15 मिनटांनी येता उपरांत तुका उदक तापयता सोजमलो बरें सिस्टर जुजे तुवें तुजीं वखदां घेतलींत ओय सिस्टर रोजालीन न्हावून गेलेलें अजुनूय येवंक ना निकतेंच न्हावूंक गेलां येतेलें पळय लायट गेल्या म्हणटोच फॅन चलोना हांगासरूच हांव हे पासून वाऱ्याक बसात सोजमल्यात बरें सिस्टर बरें भुरग्या हे आमच्या वोट्टा भायर रावन तूं कितें कोत्ता आनी कोणाक सोदता आनी तुज्या हातांत आसा तें भुरगें म्हाका सिस्टर म्हणटा तिका मेळोंक जाय आसलें म्हाका मेळूंक सोदता ना सिस्टर म्हणटा तिका मेळोंक सोदता हांव सिस्टर सांग कितें जालें तूं सिस्टर तूं हय हांव उलय भुरग्या सिस्टर हें भुरगें गे तिणें म्हाका सांगलां ह्या भुरग्याक व्हरोन तुजे लागीं दी म्हूण तिणें म्हूण कोणें हांव तिका वळखना आनी हे पळय तुजे लागीं दी म्हूण पयशे दिल्यात गे 10,000 रुपया भुरग्या भितर सर यो बॉस
सांग, तुझें नाव कितें? म्हजें नाव रोस्ताद. कितें? रोस्ताद सिस्टर. रोस्ताद? हा, रोस्ताद. नाव केन्नाच आयकोंक ना सिस्टर. ओ तुका तें बरें दिसोंक ना? तशें न्हय. रोस्ताद अशें कोणूच मनशाक नांव दवरिनात. हें तूं कितें उलयता सिस्टर? म्हजी वडिलां तर म्हाका असोच उलो मारतालीं. म्हणटालीं, रोस्ताद हांगा यो रे. अरे रोस्ताद, तुका सांगलेलें उदक तापय म्हूण तापयलें? अरे रोस्ताद, हांवें तुका सांगलेलें सारून मार आनी ताचे उपरांत कपडे फुगत घातल्यात ते उमळ म्हूण. जालें काम? सिस्टर, रोस्ताद तर म्हजें नांव न्हय जाल्यार ती म्हाका असो कित्याक उलो मारताली? अच्छा, तुका ती अशें म्हणटालीं आनी तूं तें सगलें काम कोत्तालो? ओय तर, ना जाल्यार म्हाका चाबकाचो मार पडटालो. जाणाय सिस्टर, ती म्हाका खूब मारताली. सकाळीं चाव पासून दिनासली. दोनपारां हांव एक टायम जेवतालो आनी रातची ती म्हाका वाडल्यार वाडटाली. ना तर हांव उपाशीच न्हिदतालो. सिस्टर, हांव एक दीस कितें केलें जाणा? म्हाका खूब भूक लागलेली म्हूण ताणी केलेलें गोडशें हांवें सगलें खाल्लें आनी हाकाच लागून ताणें म्हाका रोगत येसोर मारलो. पळय सिस्टर, म्हजे गाय आजुनूय बरें जावंक नात. त्याच दिसा ताणें म्हाका घरांतलो भायर घातलो आनी म्हणोंक लागली, अरे रस्त्या वेल्या कुत्र्या, तुज्या आवय बापायन तुका रस्त्यार सोडलोलो. तुका आमी हाडलोलो आमकां उपकारत गाय म्हूण, पूण तूं फकत घेवंक. तुज्या लागीं काम जावपाचें ना. ह्या घरांतलो तूं भायर सरून वच. तेन्ना म्हाका गमलें की हांव तांचो काशाबूत न्हय म्हूण. सिस्टर, आयज 2 म्हयने जालेत. सिस्टर, हांव असो रस्त्यार भीक मागून म्हजें पोट भरतां. आनी हें भुरगें तुका कशें सांपडलें? त्या एक सुर्या सांकवार बसलोलो आसतना तूं एक मोटोर येवन थांबलें आनी त्या मोटोरांतल्यान एक वस्तोरी भुरग्याक घेवन भायर सरली आनी त्या भुरग्याक थंयच दवरून परत मोटरान बसूंक वेताली. तेन्ना धांवत धांवत तिच्या फुडें वचून हांवें तिच्या लागीं भीक मागली. आनी तिणें तुका भिक्षा घातली? 20 रुपया दिलेत आनी म्हणोंक लागली, पळय, तुवें त्या भुरग्याक दवरला. ताका व्हर आनी ताच्या कुशीक पयशे आसात ते व्हर आनी हे त्या आश्रमांत सिस्टरी लागीं दी. चल बेगीन. अशें म्हणून ती मोटरान बसोन थंयचीच नाटक जाली. त्या भुरग्याक थंयच सोडून हे पयशे घेवन हांव वचोंक करी. पूण ह्या भुरग्याचोय फुडार म्हजे भाशेन जायत म्हूण हांवें ताका तुजे सरशी हाडलें. सिस्टर, पयशे दीत जाल्यारूच तुमी तांचो सांबाळ करता, ना जाल्यार करिना? अशें तूं कित्याक विचारता? सिस्टर, म्हजे लागीं 20 रुपया आसा. हे पयशे तूं दवर आनी म्हाका ह्या आश्रमान आसरो दी. सिस्टर, हांव तुजे पांये पडटा. म्हाका मोग जाय, म्हाका मार नाका. हांव तुजे फुडें रावा न्हय? सिस्टर, ओगी कित्याक आसा? हे 20 रुपया खूब थोडे न्हय, पूण म्हजे लागीं आनीक ना. सिस्टर, म्हाका मोग जाय. म्हजे कोटेन भिक्षा घाल. सिस्टर, म्हजे कोटेन भिक्षा घाल.
पळय भुरग्या, हे आश्रम ल्हान भुरग्यांक दवरतात असले न्हय, पूण तरूय पूण हांव ताका स्विकारतां. उपरांत ताची पुलिशेन तक्रार कोत्ता आनी ताका खंय दवरपाचें तें पळयतां. यो भुरग्या, भितर सर. हांव तुका दुसरे कपडे दितां. तुझे निष्ठूर काळजाची त्या भुरग्याची आवय बापूय ह्या मनशाक बोगसोणें केन्नाच मेलचें ना. भुरग्यांक जल्मान हाडटात आनी रस्त्यार सोडटात. कोण पोसतलो म्हूण, कोण पोसतलो म्हूण. बरें म्हूण बरें, असली आश्रमां असल्यांची स्वागत कोत्ता म्हूण. केशा, पांय उखलान सोडसोडीत चल, म्हाका वगत जाता. जाणा तूं? जाणा हांव, पूण करूं कितें? चलोंक जावंक नाका. एक सांग, आयज म्हज्या जल्माच्या दिसाक प्रेझेंट दिता म्हूण सांगून तुवें म्हाका इतल्या पयस चलोवन हाडलां. आनी कितल्या पयस चलचें पडटलें एरन? आनीक चलपाची गरज ना, कारण तुज्या जल्माच्या दिसा प्रेझेंट दितलो म्हूण सांगलो तो प्रेझेंट हो पळय आसा. कितें एरन? हे आश्रम? होय, आनी आयज तावन तुजें ठिकाण जातलें हेंच आश्रम. पूण एरन, ह्या आश्रमान सिस्टरी कोणाक आसरो दितात जाणा तूं? सांचो ह्या संवसारान कोणूच ना. ना भयण, ना भाव, ना आवय बापूय, ना भुरगीं. असल्या मनशांक म्हाका तर म्हज्या चोडा मोगाचो भाव आसा, आनी तो तूं. एरन, तुजे विरेत म्हज्यान खंयसरूच रावंक जावचें ना. ही आश्रम म्हज्या असल्या मनशांक न्हय. एरन, सांग सांग म्हाका, तूं म्हजी फोकोणां कोत्ता न्हय? आलबत ना, आनी फोकोणां करपाचो हो वेळ न्हय. आनी जाणा जाव, हांवें फोकोणां करूंक तुका इतली वाट चलोवन धाडूंक ना. जोरी तर तुका हांवें घरा लागीं सांगलेलें तूं आश्रमांत वच म्हूण, जाल्यार म्हाका भिरांत आसली तूं खंयसरूय तुजो जीव दीत आनी म्हजें नांव उबोत घालीत म्हणून. ते पासत हांवें चिंतलें तुका खूद म्हज्या बरोबर हाडून ह्या आश्रमांत सिस्टरीच्या ताब्यांत करूंक. पूण कित्याक एरन? हांवें तुजें कितें वायट केलां म्हूण तूं म्हाका आश्रमांत घालता? केशा पळय, तुका 20 वर्सां हांवें सांबाळलें. चिंतालो तुका काजार करूंक, पूण तुज्या असल्या कडेन कोण काजार जाता? तुजी जिविताची जीवली तर झेमेता. तुका तर फुडारूच ना. चिंतालो म्हजो फुडार तरी पळजरीत करूंक. एरन, तूं काजार बी जावंक सोदता कितें? वय. ओ खरेंच? हांव कितली खोशी एरन, तूं म्हाका होनी हाडटा म्हूण. आनी ह्या तुज्या खोशेचेर हांव केन्नाच आडकोळ हाडची नासली एरन. केशा, तूं आडकोळाचें नासलें म्हूण हांव जाणा, पूण तूंच एक आडकोळ न्हय. हांव आडकोळ? कशे भाशेन? कशे भाशेन काय म्हूण विचारता? आगो तूं पांगळें. एरन, पयलेच पावट हांवें तुज्या तोंडांतलें पांगलें हें उतर. आगो, पांगळ्याक जर पांगळें म्हणना जाल्यार आनी कितें म्हणटा? होय एरन, पांगलें जाल्यार पांगलें म्हूण. पूण म्हाका घरांतले भायर कित्याक काडूंक जाय आसलें एरन? ओ माय गॉड, कशात उगत जाला. सगळें सांगूंक गेल्यार आनीक उगत जातलो.
पूण हें नुस्तें म्हाका कशेंच सोडपाचें ना. केशा आयक, हांव ड्राफ्टमॅन कसो एका खाजगी कंपनीन काम करता हें तूं जाणा. एक दीस एक सोबीत गिरेस्तालें चेडूं आमच्या ऑफिसांत आमच्या आर्किटेक्टाक मेळूंक आयलें. इतल्यान हांवें केलोलो एक सोबीत बंगल्याचो मॉडेल ताचे नदरेक गेलो. हांवें तो मॉडेल केला अशें ताका गमतोच तें एकदम अजाप जालें आनी तें त्या मॉडेलाचेंच न्हय पूण म्हज्याय मोगान पडलें. दीस सरोन गेलेत. जेन्ना ताणें म्हाका म्हज्या घरची सगली परिस्थिती विचारली तेन्ना ताका हांवें सांगलें हांव एकसुरो आनी गरीब म्हणून. आनी इतलें आसूनय तूं जाणा ताणें म्हाका काजाराचें उतर दिलें. गरीब म्हूण सांगलें तें सोत आसलें, पूण हांव तुजी भयण आसतना तूं एकसुरो आसा म्हूण सांगून तुवें ताका फोट मारली. एरन, फोट मारची पडली कारण तूं जो असलो पांगळो मॉडेल म्हज्या घरांत आसा म्हूण सांगलो जाल्यार भांगाराची तांतयां घालतली कोमी म्हज्या हातान पाक सोडून धांवन मारीत म्हूण म्हाका भिरांत आसली. कित्याक हांव पांगलें म्हूण आयकल्यार ताका म्हजी लॉस दिसतली आसली. एरन, वय आनी कित्याक? पूण तुका कशें गमलें म्हाका पळयल्यार ताका म्हजी लॉस दिसतली म्हूण? केशा, ताका तुजी लॉस दिसतली ओ दिसची ना तें हांव नको, पूण इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणून. तर पयलींच काळजी घेतलेली कितें वायट, मागीर म्हणून कितें फायदो? एरन, तूं म्हाका कितेंय सांग, हांव तुज्या बरोबर परत घरा येतलींच. म्हाका तुजी सांगात रावपाक आनी जिवंक जाय. केशा, तुजें आतां चड जालें. तूं जाणाय आमी गरीब म्हणून रावपाक आमकां आमचें स्वताचें घर पासून ना. हांव म्हयन्याक फकत 6,000 जोडटां. ह्या इल्लेशा पगारान तुका दिसता म्हज्यान म्हजो फुडार पुरजोळीत करूंक जायचो? केन्नाच ना केशा, केन्नाच ना. तुका जाय केशा हांव एक ड्राफ्टमॅनूच रावन ह्या गरीब कायच्या कोणांत लोवलोलो? तुका नाका तुजो अभाव एक व्हड मनीस जालोलो? उलय केशा, उलय. एरन, ह्या आश्रमान रावपाची म्हाका बिलकूल खोशी ना. म्हाका तुमचे मोदेकोत रावपाक जाय. एरन, तूं अशें कर, तूं म्हाका तुजी भयण कशी न्हय पूण एक सिरवीदर कशें तुमगे दवर. एरन, तिका दुबावच पडचो ना आनी हांव तिका केन्नाच सांगची ना हांव तुजी भयण म्हूण. हो एरन, हांव सोपूता काल सांगता. पूण तिका गमलें जाल्यार म्हजें कितें जातलें तें चिंतलां तुवें? हांव कायलीत लोवन सुडोन उज्यान पडटलो. म्हाका तें डायव्हर्स दिवन गेलें जाल्यार मागीर कितें? एरन, तुजे पासत हांवें कितले त्याग करूंक ना. हांव तुजें जेवण वेळार करून दितालीं, तुजे कपडे उमळटालीं, तुजे मोचे मे फुड्यान हाडून दितालीं, घर सापसूप दवरतालीं. करचो तर तुका कसलोच हुस्को नासलो. एरन, वा वा केशा, तुवें म्हज्या पासत त्याग केल्यात. हांवें तुज्या पासत कांयच करूंक ना. आगो, तुज्या आंगार कपडे आसात ते तुका कोणें दिल्यात? 20 वर्सां तुका हांवें जेवंक वाडलें, पयशे कोणें दिल्यात? माय पायन तर आमकां कांयच दवरूंक नासलें. ही मुळां हो नकली दोको कितले पयशे हांवें ताका मोडले ते जाणाय तूं? पयशे जोडून हांवें कितें बँक भरून दवरूंक ना. आनी कोणूय जाल्यार तुका येदेशेच आसतना हाडून ह्या आश्रमान सोडटलो आसलो. हांवेनूच म्हूण तुजी सेवा केली आनी इतलेंय करून असले भावेचेर तूं इंग्रात? इल्लोसो त्याग करूंक जायना तुज्यान ह्या भावा पासत? म्हजो फुडार तर तुका सुखी जालो नाकाच. आसा तुका म्हजो मोग? आसा? उलय केशा, कित्याक कुकी आसा? कित्याक कुकी आसा? तशें उलय नाका. एरन, सॉरी, तर म्हाका आश्रमान दवरून तूं सुखी आसतलो जाल्यार हांव कबूल आसा म्हजें उरलेलें जिवीत ह्या आश्रमांत सारूंक. तूं सोजमोना सांगणें घेना कानार, पोसूंक जायना थोडेंच म्हाका आसा पागार. तुमची मोदी राव
वच एरन तूं वच तुका वेळ जातलो चल देवा लागीं हांव मागतली तुजी चिंतलेलीं चिंतनां साकार जावं वच न्हय वेतांच हांव म्हजें गर्लफ्रेंड म्हाका रावतलें बेंगलोर वचपाची तयारी करपाक जाय कारण हांवें आमचें भाड्याचें घर सोडून दिलें आनी आतां हांव म्हज्या व्हंकलेगेरूच रावतलो तर एरन तूं म्हजी खबरेक येवचो नाय ना आनी उगडास दवर म्हाका तूं चुकोन पासून भेटलें जाल्यार म्हाका तूं वळखीचें नाय सोजमोलें तुका हांव सिस्टरीच्या ताब्यांत करतलो आसलो पूण तुवें म्हाका नाका जाल्यार विचारून वेळ केला आतां तूंच तुका सिस्टरीच्या ताब्यांत करून घे हांव वेतां बाय यो भितर सर सुचो रे तुजे मोग हें उतर ह्या तेंपार एकदम म्हारग जाला सिद्धिमेत काडची गरज ना समज कितें जालां तें बऱ्याकूच जालां म्हूण आनी तुजें दूख देवाक भेटोय रोजालीन आयकलें तुवें ना कसलो हो संवसार न्हय वोय म्हाका सिस्टरीक भेटोंक जाय आसली सिस्टर भितर ओकुपात आसा आतांच एके निश्ठूर वस्तोरे एका ल्हान भुरग्याक ह्या आश्रमान सोडून गेल्या सिस्टर त्या भुरग्याक त्रातार कोत्ता हांगाच राव येते दी बाय रडो नाका आमी हांगा रावन तुजी सगली गजाल आयकल्या भाव तुका तुजो सोडून गेलो म्हूण दुखी जावची गरज ना ह्या आश्रमान तुका खूब भाव भयणी मेळटली आनी तांच्या बरोबर तुज्या जिवाक खूब बरें दिसतलें तूं जाणाय ह्या आश्रमान जाणटी नेणटी भुरगीं ओशी मेळोन सुमार 50 लोक आसात आनी तांचो सांबाळ करपाक फकत तेगी सिस्टरी आसात तुज्यान तांच्या मदेकात रावन सिस्टरीक मदत करूंक जाता हांव कबूल आसा म्हजे लागीं थोडो तरी वावर जाता कांयच परवा ना देव तुका गोठाय दितलो कासियान कसलो दारून काळजाचो हे भयणीचो भाव खरेंच हो संवसारूच खवतांचो आसता ताकाच आसयता वय कासियान तूं सगळोच फुगार जातासो हांवें तुका असो दुखी केन्नाच पळोवंक ना ना कांयच जावंक ना कांयच ना कासियान तूं म्हाका फटयता म्हाका दिसता तुका कसलो पूण उगडास आयला सो वय 5 वर्सां फाटलो हे भयणीक आपल्या बाबान धांवडायली ओ भायर घातली आनी म्हाका म्हजे मोगाचे भयणीन भायर घातलो ही गजाल दुसऱ्यांक सांगून काळजाचे गाय उस्तोतात म्हूण ही गजाल हांव कोणाकूच सांगो नासलो पूण हे निर्पाकी चेडवाक पळोवन म्हजी दुखां सावरोना जाली कासियान सांग तुज्या जिविताची कथा असो फुगार जायनाका आमकां सांग आनी तुजें काळीज मोन मेकळें कर सांग आयक माय पाय घेवन आमी दोगांच भुरगीं ल्हान आसतनाच ती आमकां सोडून गेली शेजाऱ्यांचो आदार मेलून हांव मॅट्रीक पर्यंत शिकलो पूण भयणीक शिंकपाक नशीब ना जालें रोखडीच म्हाका बँकान सर्वीस मेवली 5 वर्सांनी प्रमोशन आनी मुंबय म्हजी बोलदी जाली भयणीक घेवन हांवें मुंबयस पेणे केलें आनी वर रावन तिका हांवें काजार केली भुरगें कुसप्यान आसतनाच म्हजो खुन्यांत एका बिरांकूल अपसकान सोंपलो भयणीन एका सोबीत चेडवाक जल्म दिलो भयण अशिक्षीत ह्या भुरग्याचो ती कशी सांबाळ करतली म्हजे बिरेंत तिका आनी कोण आधार आसा ह्या भुरग्याचो फुडार पळचोलीत कसो जातलो असलें चिंतना म्हज्या मनान येवन हांवें म्हज्या फुडारार तापणें घातलें आनी हांवें भाचयेचो फुडार पळचोरीत करूंक येवजिलें म्हणजे तूं काजार जायनासतना रावलो अशें न्हय उपरांत
5 मोगान वाडोवन तिका काजार केली आनी रोखडोच हांव रिटायर जालो. ग्रॅट्युटी म्हणून म्हाका 3,75,000 रुपया मेवल्यात. ते हाडून हांवें म्हजे मोगाचे भयणी लागीं दिलेत. दुसऱ्या दिसा म्हजी भयण म्हाका कितें सांगता जाणाय? इरमा, म्हज्यान तुका आतां पसूंक जावचो ना. जरी तर हांवें तुका वाडलो जाल्यार तुवें म्हाका फारीक करूंक जाय. आनी जरी तर तूं म्हाका फारीक कोत्ता जाल्यार हांवें तुका बरें बरें जेवण दिवचें पडटलें. म्हज्यान पेचेन पासून दीस काडूं येता. तूं तुजो जीव पडटा थंय वच. जाप काडिनासतना हांव भायर सरलो आनी म्हज्या गांव घरा आयलो. थोडे दीस सालिगांव आश्रमांत रावलो. उपरांत हांगा बरें म्हूण बरें म्हजो प्रोविडंट फंड आसलो म्हणून. ना तर हांव नोको. पूण म्हाका पयशाची आस ना. जुजे म्हाका जाय आसलो ते भयणीचो मोग. ताचे मोदेकोत उरलेले दीस सारची म्हाका खोशी आसली. पूण नशीब. माणूस आसतना मांग पायक आमची देवान उगडास करून वेली. बेकान ल्हानशी सर्वीस करून भयणीक ल्हान आसलेली व्हड केली. बारका लोक पडलो. गोरकार सोपोन गोराची पावलवली दिवली. काजार जातोच नोशीबार लोक पडलो. गोरकार सोपोन गोराची पावलवली दिवली. मोग तुमचो कितलो भयणी म्हाका आसलो. फुडा तुमचो चिंतून नांव आंकवार रावलो. सुमार मोसो करून घरांतलो भायर घातलो. हांवूच नोकलो नोशिबान खंय चुकलो. हांवूच नोकलो नोशिबान खंय चुकलो. खरेंच हे आश्रम आमच्या असल्या मनशांक न्हय. म्हणजे जाचो भाव भयण आवय बापूय भुरगीं बाला आसात तांकां हे आश्रम न्हय. ना रोजाली, आमच्या गोश्ट्याक म्हटल्यार तुमकां तुमचो कोण आसा? वय तुजेच भाशेन गाय परतून परतून उस्तीचो न्हय म्हूण आमी आमचो कोणूच ना अशें म्हणटालीं. आमकां आमचो पूत आनी सून आसात. आनी 7 वर्सां आमच्या पुताच्या काजाराक म्हटल्यार आमगेर नातराय बी जाल्या आसतली न्हय रोजालीन? वय जाणें कासियान, आमच्या मोगाच्या पुताक आमी सुखान वाडयलो. रोजालीन, तेन्ना तो कितें म्हणटालो सांगशी? म्हणटालो, मा हांव तुका आनी डॅडीक इतल्या सुखान दवरतलो, इतल्या सुखान दवरतलो की देवान पासून स्वर्गार वैकुंठान आदाव आनी एवेक पयलींच रोचली तेन्ना इतलें सूख दिवंक ना आसतलें. 50 वर्सांचे पिरायेर हांवें म्हज्या भलायकेक लागून वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलें. म्हज्या मरणा फाटल्यान म्हज्या पुताक कसलेच त्रास पडचे न्हय म्हणून ताचेर विस्वास धरून हांवें म्हजें आसलें नासलें घरबाट सगलें पुताच्या नांवार केलें आनी व्हडा दोबाज्यान पुताक काजार केलो. सदांचे संवये प्रमाणे वर्साच्या वर्सा एका म्हयन्याक आमी प्रायर मुदासांग वेतालीं. पुताक काजार करून 8 दिसांनी आमी मुदासांग गेलीं. एका म्हयन्यान परत येता म्हणसर
आमच्या पुता सुनेन आमचो सत्यानाश केलो. म्हणचे रोजाली, उगडास आसा आमी घरान भितर स्वताच ताणी कितें म्हटलें तें. मा, हे गोर बाट हांवें विकलां आनी तुमकां आश्रमांत भरती केल्यांत. आमी दोगांय मुंबय वेतात कारण म्हजे बायलेक ह्या खेड्या गांवांत रावपाक कंटाळो येता. त्या भायर सिदादीन तिका म्हज्या परस सुबेज पगार मेळटा. तेन्ना हांवें म्हटलें, तुमी वेतात तर वचात, पूण आमचें घर आसतना आमी आश्रमांत कित्याक वेचे. रोजाली, ह्या म्हज्या सांगण्याक ताणी कितें जबाब दिलो सांग. म्हणोंक लागलो, म्हजी बायल सांगता मुंबय एक फ्लॅट आनी गोंयांत एक घर, 2-2 बिराडां आसून कितें फायदो. एक विकलें जाल्यार आमच्यान ते पयशे बँकान घालून ताचो जूर खावं येता. आमी तर आमचे पेणे मुंबयच कोत्तेलीन. म्हणटोच आमी आमचे गोंयचें घर विकूया. फुडें म्हणोंक लागलो, डॅडी, तुमकां मुंबय फ्लॅटान व्हरपाचो, पूण आमचे फ्लॅट आतांच्या मोदीचे. चड मनशांक तातूंत रावपाक जायना. ही उतरां आमच्या तकले दांडो मारलेले पोरी जालो. उतराचो उगडास करून रोटा, दोळ्यांतली पोल्यार गोळटा दुका. सगले सूख देवान दिवूं तुमकां. दूख पळय तितलें जेजू धाड आमकां. सगले सूख देवान दिवूं तुमकां. दूख पळय तितलें जेजू धाड आमकां. फोगासावाची लान्या भोगता, कांयच म्हणोना नशिबाक रोटा. दुखाचे आयसी उलास सोटा. जाणट्या पोळार माय पायक मोग दियात, भुरग्या ताय मागता. दुखाचे आयसी उलास सोटा. जाणट्या पोळार माय पायक मोग दियात, भुरग्या ताय मागता. एक जाप काडीन आसतना ह्या आश्रमांत आमी येवचो रस्तो धरलो. तुझे तुका तुझ्या पुताचो उगडास येता न्हय. उगडासूच न्हय, पूण तांचे मोदेकोत म्हजो वेळ सारपाक म्हाका उबाव येतात. नाती नातरांक गोण काणयो सांगून दिसता. तांच्या हाताक धरून फिरचें दिसता. संवसाराचो अनुभव, जालवाईची उतरां ताच्या कानार. पूण पूण कित्याक उपकारता, कित्याक उपकारता. तुझे समज तुजो पूत परत तुमकां व्हरोंक आयलो जाल्यार म्हाका दिसना तो परत आमचे खोबरेक येत म्हूण. म्हाका ताचेर विस्वास ना. रोजाली, तुका तुज्या पुताचेर विस्वास आसा? ना ना, म्हाका ताचेर विस्वास ना. म्हाका विस्वास आसा म्हजी आवय बापूय म्हाका ह्या आश्रमान मेळटलीच म्हूण. तूं कोणाक हे वाटेन ते वाटेन सोदता? सिस्टर भितर आसा. स्टेलीन? मा, वो कितें तुजो भेस? आनी डॅडी खंय आसा मा? कोण?
स्टॅलिन आयला? डॅडी डॅडी म्हाका भोगोस डॅडी, हांव चुकलो. देवान तुका बोगसूं. डॅडी हो कितें तुजो बेस? म्हजो बेस पळोवन अजाप जालो स्टॅलिन. अरे, झाडाक उदक ना जातोच. आसूं, तुका सांगची गरज ना. शिकला तूं. एक सांग, 7 वर्सांनी हांगा येवपाक. डॅडी डॅडी हांव आकांताक सांपडलां. आकांताक सांपडला? कितें जाला बाबा? कितें जाला बाबा सांग. मा, गोंय सोडून बोमाय वेतोच म्हाका कसलोच हुस्को नासलो. म्हजी मेवणी आमकां आदार दिताली. आमच्या बाबाक पासून आमी दोगांय कामाक वेतोच तीच पडयताली. कितें? आमकां नातू जाला? सुजे, आयकला तुवें? रोझालीन, एक दोळो फुटलो आनी दुसऱ्या दोळ्यान सारकें जावंक ना. तुका कितें सजमोलें? म्हजे कानूय फुटल्यात म्हूण? आयकोंक येता म्हाका. फुडें उलय सांग ताका. पूण आतां मेवणी काजार जाली मा. रोखडेंच आमी बाबाक पळोवंक म्हूण सिरविदोर हाडलें. पूण ताणेन आमच्या फ्लॅटान चोरी करून आसलें नासलें घेवन नाच जालें. चोड वेले रे बाबा? वय मा, 5 लाखांचें भांगार घेवन गेलें. आगे मुझे माय. बाबा बाबा, पुलीस एक. पुलीस आजुनूय सोदतात. शी, आतांचे पुलीस कांय कामाचे न्हय. आतां कितें केलां बाबा? आतां बायल म्हणटा आपल्याक सिरविदोराचेर विस्वास ना म्हूण. आनी जाणा मा, आमगेर देवान एक बाय दिलां. तशें तर आमकां 2 जाणां नात्रा जालीं. आवयस, जुजे, आयकलां तुवें? ओय गो रोझालीन, कानांक गुड्डे मारूंक ना हांवें. आयकोंक काणी बरी लागता. चालूच दवरूंक लाय ताका. जाल्यार स्टॅलिन, आतां कितें केलां? बायक आनी बाबा कोण पळयता? मा, बायल सांगता तांकां पळोवंक काम सोड आनी घरा राव म्हूण. हांवें ताका सांगतोच हांव कामाक वेतां, तूं राव म्हूण. तेन्ना म्हाका ती खावूंक आयली. म्हणोंक लागली, स्टेलन, हांव तुजे परोस 2 रात जोडटां आनी घरा रावली जाल्यार तुका दिसता तुजे बायलेक जाय तितलें तुज्यान पागारान हाडूंक दिवंक जायतशें? तुका कामाक वचोंक जाय तर भुरग्यांक पडोवपाची वेवस्था तूं कर. हांव काम सोडची ना. सट करून म्हाका तुजो उगडास आयलो मा, आनी मोठीन म्हटलें, मा आसली जाल्यार म्हाका सिरविदोराची गरजूच आसची नासली म्हूण. जुजे, पुताक आमचो उगडास आयलो खंय. आयकलां? ओय रोझालीन, दुयेंसातूच सगल्यांक दोतोराचो उगडास येता. आनी कोंबये तांती तेंकले म्हणटोच गूड सोदता. हें आनीक सांगोक जाय. गाडी चालूच दवरूंक सांग ताका. हांवें म्हजे बायलेक तुमकां मुंबय हाडपाची येवजण सांगली आनीक ती रोखडीच कबूल जाली. ओ, बरो उगडास आयलो. बायलेन फकत एकल्याकूच हाड म्हूण सांगलां. मा, नाजाल्यार डॅडीक. पळोवंक डॅडी वस्कोत दिसता. येता म्हणो नाजाल्यार बरो. स्टॅलिन, एक सांग, आमी मुंबय येवचे बोलदेक तूंच कित्याक घरा रावन तुज्या भुरग्यांचो सांबाळ करिना? खर्चूय उणो जातलो. आनी तेन्ना तूं म्हणटालो न्हय, तुमचे फ्लॅट आतांच्या मोदीचे म्हूण. आमी येत जाल्यार गर्दी जावंक खोरी. डॅडी, बायलेन कामाक वचप आनी हांवें घरा भुरग्यांक सांबाळप, हें तूं कितें उलयताय डॅडी? कसली लॉज? लोक म्हाका म्हणटलो बायलेन आपली कांकणां काडून म्हज्या हाताक घातल्यांत म्हूण. आरे स्टॅलिन, तुज्या आतां कांकणां आसात, पूण तुका ती दिसती पडोना. आनी ती आसोसोर हांव परत तुजे बरोबर येवपाक कबूल ना. जुजे, हें तूं कितें उलयताय? तूं म्हणटालोय न्हू, नातरांक गोड गोड काणयो सांगूंक दिसता. तांच्या हाताक धरून फिरचें, संवसाराचो अनुभव, जानवायचीं उतरां सांगूंक दिसता म्हूण. ही संदी कित्याक वगडायताय? चल चल, आमी आमच्या पुताच्या घरा या. तो आमकां व्हरोंक आयला. डॅडीन येना म्हटल्यार पुरो, नाजाल्यार बायल आनीक म्हाका दवरिना. ना रोझालीन, हांव येना. डॅडी, तूं येना तर येनाका, पूण मा काडाय नाका. हांवें कोणाकूच हाडांक ना. रोझालीन, तूं येताय तर वच. कितें? पूण जुजे, तूं एकलोच? एकटोच? ना, ह्या आश्रमांत 50 लोक आनी त्या भायर सिस्टरी. तूं म्हजे पासत दास्ती काडिनाकाय.
हांव सुखी आसतलो. केशा, तू अजूनही भायरूच आसा? बरें जालें केशा, तू म्हाका हांगासरूच मेळोन. एरन कितें जालें? जाणाय केशा, हांव म्हजो आनी तुजो फोटो जो मेजार आसलो तो काडूंकूच विसरलो. म्हज्या गर्लफ्रेंडान तो फोटो पळोवन म्हाका असो विचार केलो, एरन, हे मुळां घालून तुज्या फोटोवर उबें आसा ते कोण? तेन्ना हांव सगळोच नर्वस जालो आनी तुजी सगळी खबर हांवें ताका सांगची पडली. हें आयकोन ताका म्हजी लॉस दिसली आसतली न्हू एरन? ना केशा ना, पूण तुजें ताका चुरचुरें दिसलें आनी म्हणोंक लागलें, आत्ताच्या आत्ता वच आनी तुजे भयणीक घरा घेवन यो. आतां म्हाका भिरांत दिसता केशा, जोरी तर हांव तुका घेवन येना जाल्यार तें म्हाका सोडून वचत म्हणून. तर म्हजो मोय पास ताच्या कालसान रिगलो आं? वय केशा, आनी हांव तुका व्हरूंक आयलां. तुझे पोले, हो भाव ताचे भयणीक व्हरोंक आयला आनी तुका तुजो पूत येता तर यो, नाजाल्यार हांव सिस्टरीक सांगून वेता. रोजालीन, सिस्टरीक सांगपाची गरज ना. हांव तिका सांगता तूं तुज्या पुता बरोबर गेलें म्हूण. बाबा स्टेलीन, हांव म्हजे कपडे बदलून रोखडीच येता. मा, ते कपडे आसूं, हांव तुका बरे आनी नवे कपडे हाडटलों. अशीच यो, तुका कोणेच पडोवपाची शक्यताय ना, कित्याक हांव तुका मोटरान व्हरतलों. हें पळय मा, हांवें मोटर हाडलां. कितें बाबा, मोटर हाडला? चल 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 आमी या. जुजे, हांव वेता, तूं बरो करून राव आनी तुका फोन कोत्तेली. वेता जुजे, बाय. रोजालीन, वेंचे पयलीं म्हजें एकूच आयक. तुजो पूत आतां तुका वत्ता ताच्या भुरग्यांचो सांबाळ करपाक. देवान तर तुका आनीक वर्सां दवरलें जाल्यार चिंत रोजालीन, तुजी भलायकी बिगडत वेतेली आनी तुजी नातरां व्हड जातच तुजी तांकां गरज आसची ना. कितें? तेन्ना तुका तुजो मोगाचो पूत परत आश्रमांत वच म्हणचो ना म्हूण तुका ताचेर कितें विस्वास आसा? उपरांत तुज्या काळजाचे कुडक्यान कुडके जावचे न्हय म्हूण हांव तुका आदींच सांगता रोजालीन. तूं येताय तर वच, म्हाका कसलीच आडखळ ना. खरें जुजे, तुज्या उतरांनी सोत आसा. स्टेलीन, म्हाका तुज्या उतरांचेर विस्वास ना. हांव येना, तूं वच. समजोना काय, तूं एकटोच शाणो म्हूण. आतां घरा वच आनी तुज्या हाताक आसा ती कांकणां फोड आनी तुजें दादलेपण दाखय. केशा, कितें चिंतता? तूं म्हाका भोगसण दिवचें ना? देवान तुका बक्षिचो एरन, पूण हांव तुजे बरोबर येना. येना? पूण कित्याक? आनी इतले बेगीन तरी तुवें निर्णय कसो घेतलो? आतांच तर तूं पारात्तालें म्हज्या बरोबर येवपाक. वेतेक चुकल्यार वांग चुकता आनी वांग चुकल्यार गांवांक चुकता. तूं खूब उशीर पावलो. जाणाय, ह्या आश्रमांत खंय भावान भयणींक, भयणीन भावांक, आवय बापायनी भुरग्यांक आनी भुरग्यांनी आवय बापाय अशीं खूब जाणां आश्रमांत सोडून गेल्यान आनी तांचो आंकडो सुमार 50 आसा. आनी तांचो सांबाळ करपाक फकत तेगीच सिस्टरी आसा खंय. हांव हांगाच रावन तांकां मदत करूंक सोदतां. एरन, हांव तुजे बरोबर येना आनी आयली जाल्यार तूं म्हाका हांव म्हातारें जालें म्हणटच परत ह्या आश्रमान हाडून सोडचो ना म्हूण कोण सांगतलो? आमकां संवसारी गिरेस्तकायेची गरज ना. आमकां जाय तो तुमचो मोग. वय, मोग. ओय, आमचे खबरेक तुमी येतलेत म्हूण आमी आशेवन रावतात. आमकां तुमचें कांयच नाका आनी आमकां तुमी बेश्टीच हाडून आश्रमांत सोडी नाकात. आमकां तुमचो मोग जाय. वय मोग, जो आयज आमचे सोवे उण्या जायत वेता. आमचे कोट्टेन
मोगाची भिक्षा तुम्ही घालशात. आमचे भाशेन तुमच्या भुरग्यांक रस्त्यार सोडून दिवं नाका. भुरगीं ना त्या माय पायक विचार कसलें दूख जाय ती भोगता. तिमीर रावोन दिसांनी एकपूण भुरगें दी म्हूण मागतात. उतरां सुचुऱ्याची आयकोन आमचे कोट्टेन भिक्षा घालशा. उतरां सुचुऱ्याची आयकोन आमचे कोट्टेन भिक्षा घालशा. तुम्ही आतांच आयकला तो संगीत खेळ भिक्षा घालशात. हातून वांटो घेवपी कलाकार सिस्टर गिगी रोज फेर्नांडीस, रोस्ताद सियानो किंग फेर्नांडीस, केशा ट्रेसिला गोन्साल्विस, एरन प्रसाद दे दीवार, स्टेलिन सेबी दे दीवार, रोजालिन लोरेन डायस ई त्रिंदाद, Cassian, Agnello Furtado de Chorão, José, Alfie de Divar. संगीताचो साथ दिवपी ट्रम्पेट मतायश मस्करेनस, सॅक्साफोन एंड्रू सिक्वेरा, ऑर्गन निक्सन वाज, बेस टोनी फेर्नांडीस, ड्रम्स लुईस मस्करेनस. संगीत बरोवपी मेस्त्रो अग्नेलो डायस. सादर करपी साईश देशपांडे.